This program is sponsored by BPL Happy Little Things. नमस्कार. येवकार प्रुडंट मिडियाच्या शक्ती ह्या नवरात्रा निमतांच्या खासा कार्यावळीत आनीक एका एपिसोडात तुमकां सगळ्यांक परतून एकदा माये मोगाचो येवकार. अशें खंयचेंच मळ ना ज्या मळार बायलांनी आपली छाप सोडिल्ली ना. मागीर तें राजकारण आसूं, समाजकारण आसूं, शिक्षण आसूं वा आनी खंयचेंय मळ, खंयच्याच मळार बायलां आयच्या काळांत फाटीं उरिल्लीं दिसना. अशीच एक अस्तुरी आज आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसा, जिणें स्वकर्तृत्वान समाजकारण जावं, शिक्षण जावं, हेर खंयचेय मळ जावं, आपली वेगळी वळख स्वता निर्माण केल्ली आसा. आज तिजो घरकार गोंयच्या एका सर्वोच्च पदार आसा. तरी आसतना तिजो घरकार ह्या पदार पावच्या पयलींच तिणें खंय तरी आपली स्वताची अशी वळख निर्माण केल्ली आसा. अशी एक अस्तुरी आमच्या स्टुडियोत आज हांगा उपस्थित आसा. आमी तांकां येवकार दिवया. आमच्या मदीं आज उपस्थित आसा बाय सुलक्षणा प्रमोद सावंत. येवकार बाय सुलक्षणा. नमस्कार. सुलक्षणा बाय बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार आज अख्खें गोंय ताका खूब बऱ्या पैकी वळखता. ते BJP महिला मोर्चाचे प्रभारी म्हणून काम करता. ताजे ते पास्ट प्रेसिडेंटूय आशिल्ले. ते भायर ते वेवसायान एक शिक्षिका. बिचोले शांतादुर्गा हायर सेकंडरी हांगा ग्रेड 1 ची टिचर म्हणून ते 11वी-12वीत शिकयता. तशेंच ते जनविकास कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे प्रेसिडेंट म्हणूनय काम पळयता. खूबशीं वेगवेगळ्या मळार दर एका क्षेत्रांत ताणें वेगवेगळी पदां भुशयिल्लीं आसा. आज सुलक्षणा बाय आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसा. ताणें 2005तल्यान शिक्षण क्षेत्रांत शिक्षिका म्हणून पावल दवरलें. 2005तल्यान आयज मेरेन ताजो शिक्षण क्षेत्रांत अखंड असो प्रवास चालू आसा. ह्या प्रवासांत वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यां बरोबर ताजो कॉन्टॅक्टय आयिल्लो आसा. एक वेगळें नातें ताजे विद्यार्थ्यां कडेन तयार जाल्लें आसा. दर एक विद्यार्थी जेन्ना सुलक्षणा बाय कडेन पळयता तेन्ना खंय तरी एक आयडियल व्यक्ती अशेंच म्हणून पळयता. आज आमी सुलक्षणा बाय कडेन चड उलोवया, ताज्या बद्दल आनीक चड जाणून घेवया. वेगवेगळ्या विशयांचेर ताजी मतय बी आमी आज हांगा जाणून घेवया. परतून एकदा तुका येवकार सुलक्षणा बाय. सुलक्षणा बाय, म्हाका सांग, 2005तल्यान आज मेरेन तुजो शिक्षण क्षेत्रांत विद्यार्थ्यां कडेन प्रवास चालू आसा. ह्या तुज्या प्रवासा बद्दल आमकां थोडें सांग. म्हाका खूब आवडटलें, कित्याक जेन्ना पयलें म्हजें स्वप्न आसलें केन्नाय विचारप जातालें की तुका व्हडलें जावन कितें जावपाक जाय, आनी त्या पासून म्हाका अशें दिसतालें की हांवें टिचर जावपाक जाय. आनी म्हाका अजुनूय याद आसा जेन्ना 10वी पुस्तकाचेर बरयताली, ऑटो बूक म्हणून आसतालो, आनी ताचेर बरयताली की तुका व्हडलें जावन कितें जावपाक जाय, वॉट इज युअर एम. आनी तेतूर आमी बरयताली की म्हाका टिचर जावपाक जाय. आनी अचूक एका पेरंटान म्हणलें, म्हणजे म्हजे फ्रेंड असले, ताच्या पेरंटान म्हाका म्हणलें की यू शूड नॉट डिस्क्लोज, बिकॉज समटायम इफ यू डोंट बिकम दॅट देन यू शूड फील बॅड अबाउट इट. पण म्हाका हांवें ठरयलें की म्हाका टिचरूच जावपाक जाय. म्हाका याद आसा की 2002 सालान हांवें म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलें. आनी 2003 ह्या वर्सा जेन्ना जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज पळयतालें तेन्ना बिकॉज म्हजें फिल्ड केमिस्ट्री आशिल्लें, सो हांवें म्हजी CV जी आसा ती इंडस्ट्रीजूनय तेतरय घातली, प्लस एट द एकेडमिक्स लेवल ऑल्सो. पण म्हाका खबर आसलें द क्वॉलिफिकेशन रिक्वायर्ड, द बेजीक वॉज देर, म्हणजे MSc आशिल्लें, पण त्याच बरोबर B.Ed किंवा नेट सेट एक्झाम एट द हायर लेवल हे म्हजें बेजीक क्वॉलिफिकेशन नासलें. पण तरी सुद्दां जेन्ना जॉब ऑपॉर्च्युनिटी येयली तेन्ना हांवें ठरयलें की रादर दॅन जॉयनींग एनी फार्मास्युटिकल कंपनी हांव लेक्चर बेजीस पोस्ट घेतलो. आनी 2003 सालान हांवें लेक्चर बेजीस पोस्ट गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळी, सेंट झेवियर कॉलेज आनी सेंट झेवियर हायर सेकंडरी हांगा घेतल्या उपरांत ताच्या उपरांत द नेक्स्ट इयर हांवें म्हजें B.Ed कंप्लीट केलें. आनी B.Ed जाल्या उपरांत फर्स्ट जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जी आशिल्ली ती श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरी. आनी त्या पासून म्हणजे 2004 ते आयज मेरेन हांव श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरीन एक शिक्षिका म्हणून काम पळयता. आनी काम पळयता आसतना खूब बरें दिसलें, कित्याक हांव तांच्या मार्गदर्शना सकयल शिकलेलें. म्हणजे आमचे पत्की सर जे आमचे केमिस्ट्रीचे टिचर आसले, जेणे म्हाका 11वी-12वीन शिकलेले, कित्याक
शांतादुर्गा हायर सेकंडरी ही म्हजी शाळा. ते तुमचे गुरू आशिल्ले. हय, ते म्हजे गुरू आशिल्ले आणि तांच्या बरोबर ह्या शिक्षकी पेशान उतरता आसतना म्हाका खूब बरें दिसलें. खूब मार्गदर्शन तांचे कडल्यान लाभलें. आणि एक म्हणजे आई बाबाचे जे स्वरूप आसता, जे स्कुलान पळोवपाक जाय एका भुरग्यान, त्या स्वरुपान काम करपाचें जें आसा पळय न्ही, हे गेली 15-16 वर्सां म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आणि म्हाका खूब बरें दिसता हे पळोवन. हे तुझे जालें शिक्षण क्षेत्रा बद्दल, पूण शिक्षण क्षेत्रान काम करता आसतना तूं समाजकारणा वटेन कशें वळ्ळें, समाज सेवे वटेन? एक म्हटल्यार जेन्ना हांव स्टुडंट लायफानूय आशिल्लें तेन्ना सुद्दां मे बी एक लिडरशीप क्वॉलिटी दिसताली म्हज्यान आणि तेतूरच वेगवेगळी बारीक बारीक जे कल्चरल एक्टिविटीज जाताले थंय मुखार सरून भाग घेवप. हांव बालभवनाचे स्टुडंट आसलेलें, सो ताचे खातीर खूब पर्सनॅलिटीन ज्यो बदल जाय आशिल्लो किंवा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जो जाय आशिल्लो तो बऱ्या तरेन तेन्नाय बी घडलो. आणि ताच्या उपरांत जेन्ना वेगवेगळी ह्या पदांचेर आसलें किंवा जावं ते कॉलेजीन आसूं किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलार, तेन्ना दिसलें की समाजान अशे भेडसावणारे खुबशे प्रश्न आसा. आमकां खबर आसा सगळेच प्रश्न आमी सुटावो करपाचो यत्न आमच्या कडल्यान जावचो ना, म्हणून एक खंयचो तरी फोकस्ड आमी लक्ष दिवपाक जाय. आणि ते जर केले जाल्यार आमी हांव म्हणटा की वेगवेगळे जे इश्यूज आसा एटलिस्ट एक तरी इशू आमी व्यवस्थीत तरेन अड्रेस करूं शकतली. आणि ताच्याच खातीर म्हाका सोशल सेक्टरान अशें इन्क्लिनेशन दिसलें. आणि ताच्या उपरांत 2005 ह्या सालान जेन्ना म्हजें लग्न जालें तेन्ना ह्या अशा एका फॅमिलीन गेलें की ह्या फॅमिलीन ऑलरेडी सोशल बॅकग्रावंड आशिल्लो, तेंचो सामाजीक संस्थेशी निगडीत आशिल्लें, पॉलिटिकल क्षेत्राशी निगडीत आसलें. सो ताच्या खातीर म्हाका ह्या कामान आनीक ओड पाठबळ मेळ्ळें. हय, बरोबर. तुजो प्रवास शिक्षण क्षेत्रांतल्यान सुरू जालो, ताज्या नंतर समाज क्षेत्रानूय तुजो संबंध वाडलो आनी मागीर लग्ना उपरांत एका तूं राजकारणाची पार्श्वभूमी ज्या घराण्याक आशिल्ली त्या घराण्यान तूं सून म्हणून तुवें पावल दवरलें. तुजे घरकार जे आसात ते आज गोंयच्या सर्वोच्च पदार आसा, दोतोर प्रमोद सावंत. मागीर प्रमोद सावंतांचे वडील जे आसात तेवूय बी त्या काळार राजकारणांत आशिल्ले. सो समाजकारणांतल्यान राजकारणांत तुवें हळू हळू जेन्ना प्रवेश केलो तेन्ना तुका समाजकारण आनी राजकारणांत हातूंत कितें फरक जाणवलो? म्हाका दिसता समाजकारण आनी राजकारण तर फरक पळोवच्या पेक्षा वॉट इज द कॉमन ऑब्जेक्टीव हो पळोवपाची जास्त गरज आसा. कित्याक समाजकारण म्हळ्यार कितें की आपलो जो विशय आसा, फॉर एग्जाम्पल म्हणजे हांव जे काम ज्या क्षेत्रान काम करता ते म्हणजे महिला सशक्तीकरण. जर तो विशय आसा जाल्यार तो विशय ह्या बाबतींत अदीक म्हणजे समज राजकारणानूय जर मुखार जर समज हांव म्हणटा कोण व्यक्ती वता जाल्यार त्याच रितीन आमी काम करूं शकता. पण जेन्ना राजकारणान येता तेन्ना पॉलिसी मेकींग, गूड पॉलिसी मेकींग डिसिजन्स जी आसा पळय न्ही ती जावं शकता. यू हॅव मोर पावर्स. जेन्ना राजकारणान येवन खंयच्याय पदाचेर रावून जी पॉलिसी मेकिंगान तूं चेंजीस करूं शकता ते म्हाका दिसता चड सहज जाता राजकारणान येवन एज कम्पेअर टू दॅट ऑफ म्हणजे तुजें म्हणणें अशें आसा की समाजकारणांतल्यान जेन्ना तूं राजकारणान येता तेन्ना तुका खंय तरी डिसिजन मेकींग पावर मेळटा. येस. आणि म्हणजे कशें आसा जाणा, जेन्ना आमी समाजकारणाच्या बद्दल उलयता तेन्ना हांगासर डिसिजन मेकींग फॉर अ ग्रूप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन जावन तो कॉमन ऑब्जेक्टीव घेवन तूं सर्व करता. बट समटायम वेन यू हॅव टू इम्पोज फ्यू थिंग्स मोर स्ट्रिक्टली, ती ज्यो गजाल जी आसा पळय न्ही ते राजकारणान येवन करूं शकता. हय, सम गुड पॉलिसी मेकींग डिसिजन्स जी जाय आसा पळय ती ताच्या खातीर राजकारणान येवपाची गरज आसा. बरोबर. आनी एक तुका हांव प्रश्न मुखार विचारता की शिक्षण क्षेत्र, समाजकारण, राजकारण अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तूं वावुरता. अशा वेळार तुमचो जो घरकार आसा तो आतां मुख्यमंत्री आसा. एक असो व्यक्ती ज्याच्या खांद्याचेर अख्ख्या गोंयची सद्या जबाबदारी आसा. सकाळच्यान सांज मेरेन दिसाची 18 ते 20 वरां ते कामात व्यस्त असतात. अशा वेळार तूंय बी खंय तरी तांच्याय खांदाक खांद लावन तांकांय सपोर्ट करता आनी घरय सांबाळटा. घर सांबाळप, समाजसेवा करप आनी राजकारणांत तुजे घोवाक तुवें पाठबळ दिवप, ह्यो तिनूय गोश्टी तूं कश्यो बॅलन्स करता? हांवें घरा कडेन एक बोर्ड केला. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल एक सांगता हांव तुमकां, अ वुमन इज ऑलवेज मल्टीटास्किंग. एक बायल जी आसा पळय न्ही ती
खूब कामां आपल्या तकलेन दवरून मतीन दवरून ती करूं शकता. पण त्याच बरोबर आनीक एक गोश्ट सामकी गरजेची आसा म्हणजे हाव यू आर गो बिकॉज सगळ्यां खातीर 24 वरांच दिल्लेली आसा आनी त्याच 24 वरांनी आपल्याक सगळ्या तरेचे हे रोल प्ले करपाचे पडटा. प्रत्येकाचे चॅलेंजीस वेगवेगळे आसतले. म्हजे चॅलेंजीस थोडे वेगळे आसा, म्हाका फॅसिलिटीजूय तश्यो वेगळ्यो आसा. सो ताच्या खातीर म्हाका दिसता प्रत्येकान एकच गोश्ट करप की दीस इज मी, वॉट आर माय रोल्स. सो एज अ फॅमिली म्हणून म्हजो रोल कळ्ळें न्ही. त्याच बरोबर एज अ इफ आय एम इनवॉल्ड इन सोशल एक्टिविटीज जाल्यार तो म्हजो रोल. आय एम इनवॉल्ड इन अ पॉलिटिकल एक्टिविटीज सो तो म्हजो रोल कसो आसतलो. आनी इतर ज्यो गजाली आसा पळय न्ही ताच्या खातीर मिसलेनियस एक्टिविटीज आसतल्यो ताच्या खातीर म्हजो रोल आनी हांव तो प्रायोरिटायज करून कसो स्पेंड करतलें हें चड इम्पॉर्टंट आसा. बट बिंग अ वुमन म्हणजे आनीक एक लक्षांत दवरपाक जाय की एक्सपेक्टेड म्हजो रोल जास्त जो आसा पळय न्ही इज विथ रिस्पेक्ट टू फॅमिली हो चड रोल उरता. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता आय शूड नॉट निग्लेक्ट दॅट रोल ऑल्सो. बट एट द सेम टायम हांवें स्वताक दबोनूय घेवंक जायना. सो ताच्या खातीर एक हांव काम करता की जावं ते म्हजे चली आसतले किंवा म्हजे मांव आसतले, म्हजे बाकीचे आई बाबा हांचे कडेन तांचोय सपोर्ट घेता. बिकॉज तांचो जेन्ना म्हाका सपोर्ट मेळटलो तेन्ना हांव आनीक सहजतेन सोशल किंवा पॉलिटिकल सेक्टरान काम करूं शकतलें. आनी त्याच बरोबर हांवें बी तांकां समजोवपाची गरज आसा की वेर आय एम मोर रिक्वायर्ड. सो हेन्स म्हाका दिसता हें समजून घेता म्हणून फॅमिली म्हाका खूब बऱ्या तरेन बॅकींग करता, खूब बऱ्या तरेन सपोर्ट करता. आनी ताच्या खातीर जो सोशल आनी पॉलिटिकल सेक्टरा खातीर म्हाका जास्त टायम दिवपाक जाय तो हांव दिवं शकता. आनीक एज मिनींग बिकॉज लेस क्वॉलिटी टायम दोतोर प्रमोद सावंत हे स्पेंड करता आपल्या फॅमिली बरोबर. बट आय वूड स्टील से की इट इज अ क्वॉलिटी टायम वीच ही स्पेंड्स विथ द फॅमिली. इट इज नॉट म्हणजे लॉट ऑफ अ टायम दॅट ही कॅन स्पेंड. बट हीज पोझिशन डिमांड्स सो. ते ज्या पोझिशनाचेर आसा तेन्ना तांकां जास्त वेळ हो समाजा खातीरच दिवपाक जाय, लोकां खातीरच दिवपाक जाय. सो त्या पोस्टाचो हो डिमांड आसा की जास्त टायम तांणी दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आमी त्या त्या जाग्यार रावन ही गोश्ट जर समजली जाल्यार ते खूब सहज जातलें. बरोबर. आनी एक प्रश्न तुका विचारता हांव. राजकारणांत तूं 2005तल्यान आतां मेरेन आसा. राजकारणांत तुवें तेन्ना म्हणजे राजकारणांत तूं बायलांचें स्थान खंय पळयता? जी बायलां खास करून गोंयांत राजकारणांत बायलांचें स्थान तूं खंय पळयता? कारण 2000 म्हणजे जेन्ना गोंय मुक्त जालें तेन्नाच्यान आतां मेरेन अख्खे गोंयचें नेतृत्व केल्ली मुख्यमंत्री बायल शशिकलाताई काकोडकर ही एकटीच आसा. सो ताका ती गजाल लक्षांत दवरून तूं आयज मेरेन राजकारणांत बायलांक खंयच्या स्थानार पळयता? तुवें एक्चुली खूब बऱ्या तरेचें एग्जाम्पल दिलें. कित्याक शशिकलाताई काकोडकर ही एका तशाच राजकीय घराण्यांतल्यान आयिल्ली एक महिला आशिल्ली आनी तिणें मुखार म्हणटा तशें आयज जर आमी गोंय राज्यान आयज मेरेनचो प्रवास पळयता 1961 पासून तो आतां मेरेनचो आमी पळयता की एक नांव प्रामुख्यान दिसता आनी खूब बरें दिसता म्हणटा आसतना की शशिकलाताई काकोडकर जे आसले पळय न्ही हांच्यांनी गोंय राज्याचें मुख्यमंत्री पद भुशयलें. आनी खूब मनांकूय किंवा आमकांय बी एक उर्बा दिता की एक महिला जेन्ना इतलें उच्चतम पद गाठूं शकता आमकां सगळ्यां खातीर एक ती देख आसा की आमीय त्या पदाचेर पावूं शकता म्हणून. पण हांव मुद्दामून गोंय सारक्या राज्या खातीर सांगता की गोंय सारक्या राज्यान खूब बरी हांव म्हणटा सामाजीक स्थिती आसा जेतूंतल्यान महिला फुडें सरून राजकारणान काम करूं शकता. आनी आमचो वाठार खूब ल्हान आसल्या कारणान किंवा मतदार संख्या ही खूब कमी आसल्या कारणान म्हाका दिसता आमी सहज आमी त्या लोकां मेरेन पावूं शकता आनी आमी त्या पावड्याचेरूय वचूं शकता. आयज जर आमी पळयलें की पंचायत क्षेत्र आसत जाल्यार आमकां लागीं लागीं 1555 हे आमचे पंच मेंबर आसात. बिकॉज ऑफ 33% रिजर्वेशन 557 जण जे आसा पळय न्ही 557 वुमन रिप्रेझेंटेटिव्हज आर देयर. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू पंचायत. 191 आमच्यो पंचायती आसा. आरक्षणाची संख्या आसा. पण त्या भायर हांव तुमकां सांगता की आमकां पळोवपाक मेळटा की जायत्यो महिला अनरिजर्वड जनरल वॉर्डांच्यान सुद्धा जिखून आयिल्ली आसा. अधीक आमी जिल्हा पंचायतचे रिसंटली इलेक्शन जालें हांगासरूय 2-3 जाग्यांचेर ज्यो रिजर्व नाशिल्ल्यो हांगाल्यान सुद्धा महिला जिखून आयिल्ली आसा. सो हो खंयचो तरी बदल जो आसा पळय ते आमकां गोंय राज्यान पळोवपाक मेळटा.
आणि दुसरें म्हणजे मुद्दमून सांगता तुमकां एशिया खंड हो असो एक खंड आसा जे तर महिला नेतृत्व आमी हाच्या पयलीं बी पळयलां. आमच्या देशांतली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जावन गेली, आमच्या देशाची राष्ट्रपती ही प्रतिभाताई पाटील जाली, देगेकले आमी पळयता शेख हसीना जी आसात ही आतां सुद्धा प्रधानमंत्री म्हणून पळयता, गोंयाकूय राज्यपाल महिला जाल्या. बरोबर. आणि त्याच बरोबर आमी पूर्ण देशान सुद्धा जवळ जवळ 9 गव्हर्नर्स ज्यो आसात ह्यो महिला जावन गेल्यो. आणि जायत्या भारत देशान म्हणटा तशें भारत प्रदेशाच्यो वसुंधरा राजे आसतल्यो, जयललिता जी आसतल्यो, आमचे गुजरातची चीफ मिनिस्टर आसतली, जायते आमचे जम्मू काश्मीरचे चीफ मिनिस्टर आसतले. सो हांगासर जायती पदां जी आसात ती एका त्याच बरोबर उत्तर प्रदेश मायावती आसतली, हांगासर महिलेन उच्चतम पद गाठलेले आसा आणि ते सुद्धा बारीक क्षेत्रांतल्यानी व्हडल्या. सो वी हॅव दॅट कॅपॅसिटी. आय एम गोईंग अक्रॉस द पार्टी इन मेन्शनिंग अबाउट दीस, पण जेन्ना महिलेन ही कॅपॅसिटी आसा जाल्यार तिणें आनीक मुखार सरचें अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी भितरल्या भितर जायत्यो पार्टीज ज्यो आसात त्यो ह्या सगळ्या प्रोसेसाक सपोर्ट सुद्धा करता. आमी जर पळोवपाक गेले की जावते वेगवेगळे राजकीय पक्ष आसतले नॅशनल लेवलाचे, राष्ट्रीय स्तरा वयले, जशे भारतीय जनता पार्टीन आपल्या पक्षा भितर सुद्धा 33% आरक्षण हे केल्लें आसा. अधिक त्यांचो महिला विंग आसा. त्याच बरोबर काँग्रेस सारख्या पक्षान सुद्धा अशा तरेचे महिला विंग आसा, इतर पक्षांनी सुद्धा आसा. पण हातर कितें जाता, इथे स्कोप मेळटा तुका विथ अदर पीपल ऑल्सो, म्हणजे विथ मेन वुमन कॅन ऑल्सो वर्क शोल्डर टू शोल्डर विथ देम इन पॉलिटिक्स. सो म्हाका दिसता गोंय सारख्या क्षेत्रान खूब बरो सिनेरियो आसा, फक्त तो एक पर्पज दवरपाक जाय की म्हाका मुखार सरपाक जाय म्हणून. बरोबर. आता हांव मातशें तुवें ज्या पार्टीचें प्रतिनिधित्व केलां, ज्या पार्टी खातीर काम केलां त्या पार्टी वटेन वता. BJP खातीर तूं आतां अखंड काम करत आसा. आतां पार्टीची आतां इलेक्शनां लागीं पावल्या, वेंचणूक लागीं पावल्या, ताका लागून प्रत्येक राजकीय पक्ष वेगवेगळे तरेच्यो आतां येवजण्यो घेवन येता, वेगवेगळे तरेची आमिशां दाखयता. अशा वेळार सत्ते खातीर कितेंय करपाची तयारी प्रत्येक पक्षा मदीं आसा. BJPन खुबशे कार्यकर्ते काम करता, खुबशे कार्यकर्ते खूब आपली सेवा तांणी दिल्ली आसा. अशा वेळार निव्वळ आपणे पार्टी खातीर काम केलां, खूब काम केलां आनी आपले कडेन विनेबिलिटी आसा असो डिमांड करीत आज खुबशे कार्यकर्ते पार्टीचे जे नेते आसात तांचे कडेन तिकेट मागतात. पार्टीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी डिक्लेअर करून उडयल्लें आसा की फॅमिली राज आमी जावपाक दिवचे ना म्हणून. सो ह्या विशयाचेर तुका कितें सांगपाचें आसा? हांव तुजो प्रश्न 2 हेतर डिवायड करता. फर्स्ट पार्ट जो आसा पळय न्ही तो म्हणजे वेगवेगळ्यो स्कीम आनी आमिशां दाखयता. म्हाका दिसता हांव ह्या रोलान येता भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रभारीच्या, कित्याक आयज मेरेन जितल्यो स्किम्स भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान लॉन्च केल्या and they are called as a social security scheme. जेन्ना आमी समाजान रावता, समाजान वेगवेगळ्या तरेचे लोक आमी पळयता, सो तेन्ना सगळ्यांक सोशल सेक्युरिटी आसची ह्या दृश्टिकोनाच्यान वेगवेगळ्यो स्किम्स लॉन्च जाल्यो. जावं ती दीन दयाळ सामाजिक सुरक्षा योजना, हांव मुद्दम सांगता हेचे बद्दल, सॉरी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना. ताच्या बरोबर आमी पळयता की DDSSY आसतली जे हेल्थ इन्शुरन्स आसतले, ग्रह आधाराची सारकी स्कीम आसतली किंवा लाडली लक्ष्मी आसतली. बिकॉज प्रामुख्यान आमी उलयतना ह्या 4 स्किमी बद्दल उलयता, पण तशें जर ओवरऑल पळोवपाक गेले जाल्यार लागीं मोर देन 150 अश्यो स्किम्स आसात ज्यो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो आसतल्यो. सोशल सेक्युरिटी स्किम्सूय भितर इनवॉल्ड आसा, अधिक बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे कन्सर्नूय स्किम्स आसा. बट मोस्ट ऑफली कित्याक जाणां चड अवेरनेस जावन ज्यो स्किम्स पावल्यो सगळ्यां मेरेन ह्यो खास करून ह्यो स्किम्स. आनी एक लक्षांत दवरपाक जाय की ह्यो स्किम्स खंयसरूच म्हणटा तशें आमीश दाखोवपाक नासले. दीस इज considering the social security of every individual which is there in the society. एक गजाल जाली. दुसरी म्हणजे हालींच जी स्कीम लॉन्च जाली ती म्हणजे आमी पळयता की झिरो वॉटर बील. बिकॉज सगळ्या जाणांनी असो विशय केला ताचेर की झिरो वॉटर बील म्हळ्यार अगेन यू आर गिवींग फ्री वॉटर. इट इज नॉट एट ऑल अ फ्री वॉटर. इफ से सपोज इफ
16,000 लिटर्स ऑफ 16,000 लिटर हे उदक तुमी वापरलें जाल्यार तुमकां एका म्हयन्या भितर जाल्यार तुमकां बील जें आसा तें झिरो येतलें कन्सिडरींग 500 लिटर्स पर डे आनी हातर कितें आसता उदकाचो सारको वापर जाता सो बेजिकली यू सेव वॉटर एंड दस यू गेट फ्री वॉटर बिकॉज आमचे कडेन जितलेंय उदक मेळटा सबसिडायज रेटीन उदक मेळटा एंड इट इज अ ट्रिटेड वॉटर आनी आमी ह्या उदकाचो खूब मिसयूजूय पळयता सो आमकां प्रत्येकान हें लक्षांत दवरपाक जाय की जे उदकाचो बील जें आसा पळय न्ही हें आमकां खूब सबसिडायज रेटीन मेळटा वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज दीस नाव एज यू हॅव रायटली सेड आतां हांव म्हणूं शकता की बाकीचे इतर जे लोक येता हांगासर ते आमिशच दाखोवपाक येता आसतले बिकॉज वी नो वॉट दे आर डुईंग इन सो कॉल्ड देर रुल्ड स्टेट्स बरोबर आयज आमी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स पळयता जेन्ना आमी हांव मेन्शन करना जेन्ना आमी दिल्ली वता आनी हांगा वता आमची स्टेटमेंटूच बदलता सो म्हाका दिसता ह्या अशा तरेच्या कॉन्ट्रडिक्टरीज एंड पीपल नो अबाउट इट लोकांक खबर आसा बट एट द सेम टायम एक खंयची तरी गोश्ट आमी बॉम्बार्ड करता इट डज मेक अ इफेक्ट ऑन युअर मायंड दुसरी बाजू दुसरो प्रश्न तुजो आशिल्लो तो म्हणल्यार जर समज एका बायलेन कॅपॅसिटी आसा बायल किंवा दादलो म्हणटा जनरल कार्य करतो हांव एक म्हणटा जेन्ना कार्य करतो म्हणटा न्ही जर कार्यकर्त्यान ती मास लिडरशीप डेव्हलप केली आनी इफ ही हॅज अ विनिंग कॅपॅसिटी सर्टनली ही शूड बी ऑफर्ड अ तिकेट बरोबर जर सपोज ताणी ती म्हणजे ताणें जर तो लोकनेता जालो तो लोकनेता जालो आनी लोकांक जर जाय की ती व्यक्ती निवडून येवपा जाय म्हणून जाल्यार हमखास पक्ष सुद्दां हाची खबरदारी घेता आनी त्याच बरोबर तिकेट मेळपाक म्हणटा सुद्दां कसल्याच तरेचो प्रश्न जावचो ना दुसरी बाजू जो प्रश्न मांडला तो म्हणल्यार फॅमिली राजाचो आतां हाव वाय दीस पर्टिक्युलर पर्स्पेक्टीव कित्याक ही गोश्ट जी आसा खंयच्याय डिस्कशनाक येता एक लक्षांत दवरपाक जाय की जनरल वॉट इज द परसेप्शन ऑफ द पीपल लोकांचें परसेप्शन कितें आसा लोकांक कितें आवडटा किंवा ना आवडटा तांकां दिसता की एक व्यक्ती जर ती पॉलिटिक्सान आसा किंवा ती आमदार आसा जाल्यार ताचीच बायल आमदार कित्याक जावपाक जाय किंवा ही बायल जर राजकारणान आसा किंवा आमदार आसा जाल्यार ताच्याच घोवाक किंवा ताच्याच भुरग्याक तिकेट कित्याक मेळपाक जाय हे दीस इज द परसेप्शन ऑफ द पीपल बरोबर okay and hence then it has become like you know when people do not accept you as a family certainly that it becomes a ground that hence अशा तरेचे जे गोष्टी आसा पळय न्ही जेन्ना ते लोकांक आवडना then in that case we should not go ahead with such kind of decisions but at the same time हांव तुमकां सांगता as I have rightly said earlier की जर लोकांची एक्सेप्टेबिलिटी आसा आनी पक्षाक अशें दिसता की ह्या पर्टिक्युलर इंडिविज्युअला कडेन कॅपॅसिटी आसा की ती पर्टिक्युलर इंडिविज्युअल जिखून येवं शकता अक्रॉस ऑल दीस थिंग्स देन सर्टनली पार्टी वील ऑलवेज टेक अ गुड कॉल I will not say mentioning to any particular party over here but म्हाका दिसता आयजचें राजकारण जें आसा हें वेगळें जाल्लेलें आसा आयचें राजकारण जशें आमी म्हणटा फायनली इट इज अ लोकमत लोकांचें कितें मत आसा पळय न्ही ताचेर हें आसा आनी आमी पळयला गेल्याय फावटी बीन युअर प्रुडंट मिडिया इट सेल्फ हॅज कॅरीड आउट अ सर्वे एंड दे हॅव कम अप विथ लॉट मेनी थिंग्स सो फ्रॉम दॅट सर्वे इट सेल्फ आमकां एक हे दृश्टिकोनान दिसता कळ्ळें न्ही सो बेजिकली इट्स अ पिपल्स एक्सेप्टेबिलिटी एंड फायनली इट शॅल डिपेंड अपॉन परफॉर्मन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इंडिविज्युअल इन द पिपल्स एक्सेप्टेबिलिटी आणि परफॉर्मन्स ऑफ द इंडिविज्युअल हे जर नजरेन धरले आणि जर एका आमदाराची बायल किंवा एका बायल आमदाराचो घोव एलिजिबल आसा टिकेटीक तेन्ना फॅमिली राज जावचें ना हे धोरण पार्टी कुशीक दवरून टिकेट दिवपाक शकता आज मेरेन जेन्ना पार्टीन सांगलां की म्हाका अजुनूय याद आसा JP नड्डाजी जेन्ना आयिल्ले हांगा किंवा देवेंद्रजी फडणवीस हांगासर आयिल्ले तेणी दोनूय फावटी हे स्टेटमेंट केल्लें आसा की काही गोश्टींक अपवाद आसतलो हो अपवाद कदाचित ह्याच खातीर तांच्यांनी मेन्शन केला आसतलो की एज आय हॅव सेड इफ से सपोज एनी इंडिविज्युअल इज कमींग अप एज अ मास लिडर एंड खरेंच जर ताच्यान कॅपॅसिटी आसा एंड विनेबिलिटी फॅक्टर आसा जाल्यार पार्टी वील ऑलवेज टेक अ कॉल ऑन दॅट ओके आता तू 2005तल्यान तू सामाजीक क्षेत्रात आसा 2005 ते 2021 मेरेन सुलक्षणा सावंता भितर कितें बदल घडलेलो आसा अशें तुका दिसता
जेन्ना तूं स्वताक पळयता की 2005 सुलक्षणा सावंत आनी 2021 सुलक्षणा सावंत हय कितें बदल घडलेलो आसा वा तूं कितें शिकिल्लें आसा ह्या प्रवासात? खूप बदल घडलेलो आसा. आणि आयज म्हणजे आमी नवरात्रीच्या निमित्तान मेळटा आनी दसऱ्याक सिंहावलोकन करता. म्हणल्यार कितें आसा, म्हणजे रानाचो राजा जो आसा पळय तो शिव आनी तो फाटल्यान वळून पळयता, कळ्ळें न्ही. म्हणजे तशेंच आयज म्हाका तुवें पळोवपाक लायिल्लें आसा. सो 2005 ते 2021 सुलक्षणा सावंतान खूब बदल घडलेलो आसा. सोशल सॅक्टरानय म्हणात, पॉलिटिकलय म्हणात. आनी एक म्हटल्यार तो खूब सुंदर बदल आसा. अनेक नवीन नवीन गोश्टी शिकले, खूब कितें अजुनूय शिकपाचें आसा. आनी म्हाका दिसता खास करून जी आयज म्हजी वळख आसा ती 2005 फक्त एक टिचर म्हणून आशिल्ली. बट सोशल आनी पॉलिटिकल सॅक्टरान एक गोश्टी जी प्रामुख्यान म्हाका जाणवली, जे म्हजे टॅलंट आशिल्ले पण एक्सप्लोर करपाक केन्ना वेळूच असो मेळूंक ना, पण ऑपॉर्च्युनिटीज अश्योच मेळत गेल्यो. जशें म्हजी ओरेटरी, I see to it की I try my level best to do best in that. So that is one part of it. लोकां कडेन अनेक तरेच्या लोकां कडेन मेळप, तांचे वेगवेगळे तरेचे प्रॉब्लेम्स आयकप, ट्राय करप, सॉल्व करपाचे तांचे. आनी त्याच बरोबर पॉलिटिकल क्षेत्रान गेले पळय न्ही तेन्ना ऑर्गनायझेशनल स्किल्स कश्यो आसतात. बिकॉज आमी जेन्ना कार्यकर्ता म्हणून काम करता, हियर नोबडी इज बीन देर इज नो हॉनररी पेमेंट गिवन टू एनीबडी. वी ऑल वर्क वॉलंटरीली फॉर एनी पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन. आनी एका पक्षाची आयडियोलॉजी फॉलो करून आमी मुखार वता. सो ताच्या खातीर म्हाका अशें दिसता की ती आयडियोलॉजी आमी फॉलो करता आसतना आनी ऑर्गनायझेशन बिल्डअप करता आसतना, बिकॉज बींग महिला मोर्चा प्रेसिडेंट, अर्लियर टू दॅट a simple general secretary to Mahila Morcha at the state level, आणि ताच्या पयली district committee member to booth. So I started my journey as a booth committee member. Ground level. Yes, from booth committee member to that of this. आणि पण एकच सांगता हांव तुमकां, पॉलिटिकल क्षेत्रान काम करता आसतना सोशल सॅक्टराचो विसर केन्नाच पडूंक ना. आणि त्याच बरोबर बींग अ टिचर आय हॅव गिवन अ इक्वल जस्टीस टू दॅट. द मोमेंट म्हाका अशें दिसलें की आय एम अनएबल टू गिव अ टायम, आय सेड लायक नाव येस दीस इज अ टायम फॉर मी. सो म्हाका दिसता 1-2 वर्सां अशें हांवें ब्रेकूय घेतिल्लो आसा इन माय 16 years ऑफ सर्वीस. But at the same time, working as a chemistry teacher, I have been a part of board of studies. I had been a part of association of chemistry teachers. So तो एक वेगळो अनुभव आशिल्लो. सो कशें आसा की आमी दिल्लो टायम हांव कसो मॅनेज करता आनी ताचेल्ल्यान आमी कितें बेस्ट एक्सप्लोर करूं शकता स्वता भितरलें. दॅट इज द होल मॅजीक अबाउट building up your better personality every day, I suppose. बाय सुलक्षणा सावंत आज हांगा आमच्या मध्ये उपस्थित आसा. आमकां बाय सुलक्षणाच्यो वेगवेगळ्या क्षेत्रांत सुलक्षणा बाय कशें आसा हाजी आमकां आज ह्या फूल ताज्या मुलाखती भितरल्यान आमकां जाणवून आयलें. एक अस्तुरी, एक मल्टीटास्किंग आसतना देवान तिका जें वरदान दिल्लें आसा मल्टीटास्किंगाचें, त्या गोश्टीचो कशा तरेन उपयोग करप, कशा तरेन आमी स्वताक घडोवप आनी फाटल्यान वळून पळयता आसतना आपूण आपल्या भितर कितें सुदारणा जाली हाजी जाणविकाय जावप, ह्यो खुबश्यो गजाली आज आमकां सुलक्षणा बाय कडच्यान हांगा जाणून घेवपाक मेळ्ळ्यो. राजकीय क्षेत्रांत लेगीत बायलां फाटीं उरची ना, बायलां कशे तरेन मुखार सरपाक शकता, सेल्फ कॉन्फिडन्स स्वता भितर कसो डेव्हलप करूं शकता हाजें एक मुर्तिमंत उदाहरण म्हणल्यार बाय सुलक्षणा प्रमोद सावंत. मुद्दम वेळ काढून आज आमच्या शक्ती ह्या एपिसोडाची शोभा वाडयल्ले बद्दल सुलक्षणा सावंत बायचे आमी मनाकाजोसान उपकारी आसात. फुडल्या प्रवासा खातीर बाय सुलक्षणा सावंताक आमच्या पुराय टिमी कडच्यान खूब खूब शुभेच्छा भेटयता आनी हो एपिसोड हांगाच सोंपोवया. देव बरें करूं सुलक्षणा बाय. देव बरें करूं. This program was sponsored by BPL, Happy Little Things.